महाशिवरात्री दिसा हरवळे रुद्रेश्वराच्या देवळात मानपानाच्या विषयावयल्यान देवळाची समिती आणि गावकारांमदी वाद जालो। उपरांत कळसोत्सव आणि रथोत्सव जावना। सजयल्ले रथ आशिल्ल्या जाग्यार व्हरून परतो दवरलो आणि देवळाचो ताबो प्रशासनान घेतलो। आता भक्तांक खातीर देवूळ उक्ते आसा अशी माहिती दिवचले उपजिल्लो अधिकारी रमेश गावकर हांणी दिल्या। महाशिवरात्री दिसा हरवळे रुद्रेश्वराच्या देवळात मानपानाच्या विषयावयल्यान देवळाची समिती आणि गावकारांमदी वाद जाल्लो। उपरांत पुलिसांक आपोवन कडक बंदोबस्त केल्लो। या वादा उपरांत देवळाचे मुख्य दार बंद आशिल्ले। भक्तांकय देवळात प्रवेश नाशिल्लो। देवळात जावपी कळसोत्सव आणि रथोत्सव जावंक पावलो ना। याच बोवाळामदी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो। ताचेर गावकारांनी दिल्लें स्पश्टीकरण पळयात। आमची महाशिवरात्र जाल्ली पळय तेन्ना सगळे जे आमचे गावकार असले ते आम्ही आमच्या देवळान उभे असले, रुद्रेश्वराच्या देवळान असले आम्ही सगळे गावकार आमचे। आणि त्या टायमार कितें जालें, आमच्या सातेरीच्या देवळान आमचो जो गावकार आसा तेजी पूजा करताना भार येयलो आणि तो ते भाराच्या नेटारूच डायरेक्ट थंय रुद्रेश्वर देवळा भितर गेलो, गर्भकुडीन गेलो। आणि जेन्ना तो गर्भकुडीन गेलो पळय भितर तेन्ना आम्ही भायरूच उभे असले। आणि ते थोड्या वेळानच आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि सुलक्षणा सावंत ही त्यांना येयली आणि आम्ही भायर उभे असले तेन्ना आम्ही तांकां सांगले की भाभी भितर आमची भास येयल्या तेन्ना तुम्ही भितर वचूंक शकता, इतले तांकां सांगले आणि ते मागीर भितर गेले। तो सके सातेरीच्या देवळात पूजा करतालो, तर त्या देवळातलो पुजारी गावकार थंयच्यान तेजे भास येवन तो रुद्रेश्वराच्या देवळान गेलो। थंय वचून तेणी सगळ्यांक आपलो हक्क मागतालो। हक्क मागता त्या कारणान ती कितें जाली, तिजे वांगडा तेजे वांगडा 7 भयणी आसली तेज्यो 7 भयणी। पूण तेन कितें केलें की तो आपलो हक्क मागल्या आसतना तेका खबर नासली न्हू, तर तो आपलो हक्क मागतालो। ती थंय वचोन तेन कितें दुसरेच अनर्थाचो अनर्थ केलो की ती तेजी बायल म्हणून ती आपल्या घोवा खातीर तळमळटाली। पूण तो तिजो घोव न्हू, तो खरो म्हाजो घोव की हांवें म्हाज्या घोवा खातीर हांव सांगूंक शकता। ती तशी कितें फेक उलोवंक शकना की तिका कितेंच खबर ना की ह्या अर्थातले की तो कोण कोणाचो घोव, ती हांगा येवन का पळोवना न्हू, ती अशी तशें दुसऱ्याच्या कोणाचें उलोवंक शकना ती। म्हणून हांव सांगता की म्हाज्या घोवा बद्दल अशें उलोवप आनी घोवा बद्दल की ती तशी उलोवंक शकना। तें खरें ही आसा जाल्यार तिणें हांगा येवन प्रूफ करचें की तेन खरें पयल्या रियल स्टोरी ती दुसऱ्याच्या सांगणा वचून तशी ती करूं शकना। तारा केरकर एका विचारूंक सोदता की तेणीन अशें कित्याक केलें, म्हणजे तेणीन ना कळचे अशें आपणाक कितें खबर नासतना तियेन सगळें उलयलें। ती थंय आसलेली पळोवपाक कितें जालें आनी कितें ना तें, ती नासलेली मागीर तियेन पयलीं पळोवपा आहलें थंय कितें जालें तें आनी मागीर तेणी व्हायरल करपा आहलो व्हिडिओ। बेश्टी दोगी नाका जाल्यार एक तर ती कितें करता, गोश्टी सांगता। ह्यो गोश्टी कोणाक सांगता ती, त्यो बायलवाडीच्या भुरग्यांक आयकपाची गरज आसा ती। आणि ती अशी तशी कितें कितें उलयता पळय हें ती रॉंग उलयता। तियेन ते सारखे कितें ते पयलीं करून घेवप कितें घडला कितें घडोंक ना तें। एक तर ती सांगता कितें, ती आपल्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन गेल्लेली ती एकली थंय आसल्यार तिच्या कुटुंबाक कितें ही सांबाळटाली भायर, हें म्हाका तिका विचारूंक जाय पयलीं। आणि तियेन हांगा येवन सगळी पयलीं चवकशी थंय तियेन भायर चवकशी काडून कितें जालां तें। आणि हांव एक तारा केरकराक एक न्यूज दिवंक सोदता की तेणी न्हू पयल्यान पयलीं आपले दोनूय दोळे आणि कान चेक करून घेवपाची गरज आसा। आयज आमच्या देवळान जी आमची थंय बायल ती भयण आसली तेची आणि ती कितें म्हणटली म्हाजो भाव करताली आणि तेन तो घोव म्हणून उठयला पळय तिका घोवच दिसता आणि कितेंच तिका दिसना। तिका हांव एकच सांगता की ती उलयता कितें पळय ते सारखेंच प्रूफ कर आणि उलय। व्हिडिओन आता तेणी तारा केरकर म्हणून हा पळया तेणी हे केला की आपण एडिट करून जी मेसेज व्हायरल केल्या पळया की ती भास तो कोण तरी पडला थंय आणि तिची बायल तेका उठय म्हणटा आणि हो गोयचो सीएम जावन ते तेका हे करिना, निग्लेक्ट करता, आपली ती पूजा चालू आसा। ती आमच्या हांगा येवन आमच्या देवळाची बदनामी करपाक ती कोण, तिका जर रियल फॅक्ट खबर ना जाल्यार तिणे कांयच उलोवपाचें ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।